बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार भोव पवित्र मंदिरान आमी एकठावल्या. आयचो दीस आमकां देवान फावो केला. देवाच्या मोगान आनी कृपेन भरलेलो दीस तुमकां आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार दिता. आयचो विशय चाकर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय. मार्कूचें शुभ वर्तमान 10 वोळ 45 अशें सांगता. कित्याक मनशाचो पूत आपुणूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना. बोगोर हेरांची चाकरी करून आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणी पासत दिवंक आयला. मोगाल जेजू ह्या वेळार उंड्या रुपान तूं आमचें मोदें आसा. आमचे पासत ह्या संवसारान चाकोर जावन तुवें आमची सेवा केली. आपल्या कोडण्यांतल्यान आमकां सेवा दिवंक शिकयलें. तूंच आमचो दोनी, तूंच आमचो सोमी आनी तारोक म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. आमचे मुखार उंड्या रुपान आसा तो जेजू आमच्या दोनयांक मान बागावून आनी साश्टांगीक पडून नमस्कार करुया. नमस्कार करतना गीत गावया. कम एंड वर्शीप. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. आतां आमी देवा लागीं आमच्या चुकीचें बोगसणें मागुया.
तिमोथाक पावलुची दुसरी चीट दुसरो आवेसवोर वोळ 24 अशें आमकां मेळटा. सोमयांचो चाकोर झगड्यांकार जावचो न्हय, पूण सगल्यांताय तोंड बरेपणान आनी सोंसणीकायेन दुसऱ्यांक शिकोवन दिता तसलो. सोम्या जेजू, जायते पावटी आमी आमचे व्हडविकायेन जियेता. तुजे भाशेन ल्हानविकायेन दुसऱ्यांक वेंगूंक आमी विसरता. तुजी शिकवण आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक ना. आमकांच आमी व्हड म्हूण समजून जेजू तुका आनी भावा भयणींक आमी दुखयल्या. आमकां बोगोस आमची काकलूट कर. गितांतल्यान जेजू लागीं बोगसणें मागुया. गीत गावुया, बोगोस म्हाका सोम्या. बोगोस म्हाका सोम्या जेजू, ओजकोद हांव जावन पातकाचे पिडेन हांव घुस्पलां. हांव बोगशितां दुस्मानां, हांव बोगशितां शेजाऱ्यांक, हांव बोगशितां गोरच्यांक, हांव बोगशितां सगल्यांक. जेजू तुज्याच नांवान हांव बोगशितां दुस्मानां, हांव बोगशितां शेजाऱ्यांक, हांव बोगशितां गोरच्यांक, हांव बोगशितां सगल्यांक. जेजू तुज्याच नांवान बोगशिना जाल्यार मोनाक शांती ना. हांव बोगशितां, हांव मोगोरतां तुज्याच नांवान. हांव बोगशितां दुस्मानां, हांव बोगशितां शेजाऱ्यांक, हांव बोगशितां गोरच्यांक, हांव बोगशितां सगल्यांक. जेजू तुज्याच नांवान हांव बोगशितां दुस्मानां, हांव बोगशितां शेजाऱ्यांक, हांव बोगशितां गोरच्यांक, हांव बोगशितां सगल्यांक. जेजू तुज्याच नांवान हांव पातकी सोम्या, कागलूत मोची कोर, राग मोचो पयस कोर. मोगान बरून हांव जियेतां,
हांव बोक्षिता दुस्माना हांव बोक्षिता शेजाऱ्या हांव बोक्षिता गोरच्यांक हांव बोक्षिता सगल्याक जेजू तुज्याच नांवान हांव बोक्षिता दुस्माना हांव बोक्षिता शेजाऱ्या हांव बोक्षिता गोरच्यांक हांव बोक्षिता सगल्याक जेजू तुज्याच नांवान जेजू आमच्या जिविताचो दोनी आमच्या जिवितान सोर बरें केल्ल्या खातीर आमी देवाक दिनवासूंक गरज तर आमची दिनवासनी देवाक मागण्या आनी गितांतल्यान दिवया स्तोत 107 वळी 21 आनी 22 ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर केल्ल्या विस्मिता पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो दिनवासनेचे योद्न तांणी ताका भेटोवंक फावो आनंदाच्या उल्हासांनी ताच्या कर्तुवाचें वर्णन करूंक फावो सोम्या आमी पातकी जावनूय तुवें आमचो मोग केलोय देवपण सांडून मनीस जालोय आनी एका चाकराचो आकार तुवें घेतलोय ह्या तुज्या व्हड मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता दुसऱ्यांची सेवा आनी मोग करूंक आमकां तुवें तुजे कोन्यांतल्यान शिकयलें संवसारान येवन तुवें आमची चाकरी केली आमचे सोडवणी पासत आपलो जीव दिलो आर्गां तुका सोम्या देवाक दिनवासून गीत गावया वर्तो आनी मोहिमेवून देव वर्तो आनी मोहिमेवून देव आमचो वर्तो आनी मोहिमेवून देव वर्तो आनी मोहिमेवून देव आमचो वर्तो आनी मोहिमेवून देव हातू बार्या आनी बोब मार्या वंदन आमच्या राया वर्तो आनी मोहिमेवून देव आमचो वर्तो आनी मोहिमेवून देव Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up
up the banner, let the anthem rise. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. सगळीं उबी रावुया देवाचें उतर आयकुया जोमाचें शुभ वर्तमान 24:15 वळी 18 ते 21. संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हूण जाणो जायात. तुमी संवसाराचे आसल्यात तर संवसार तुमकां आपले म्हणून मानून तुमचो मोग करतलो आसलो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय म्हूण आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विंचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोडटा. चाकर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां. त्या उतराचो उडगास दवरात. तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार तीं तुमकांय दुमाळो दितलीं. तांणी मोचें उतर सांबाळ्ळां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटलीं. पूण हें सगळें म्हज्या नांवा पासत तीं तुमकां करतलीं, कित्याक म्हाका पाठयला ताची तांकां वळख ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर समजूंक उदाहरण. वेंचणुक्यो आसल्यो तेन्ना जायते उमेदवार वेंचणुकेक उबे रावलोले. दर एकलो आपूण बरो म्हूण परगडटालो आनी आपलीं भाशणां करतालो. उमेदवार आपूण कितें करतले तें स्पश्ट करून सांगताले आनी लोक तांचें आयकताले. जायत्या उमेदवारांनी आपलें मत सांगल्या उपरांत आयकतल्या जमातींतली एकली अस्तोरी उबी रावली आनी इंग्लीश भाशेन तिणें एका उमेदवाराक म्हणलें, वॉक द टॉक. म्हणजे तूं सांगताय तें पयलें करून दाखय. उपरांत सगल्या लोकांनी व्हडल्यान बोब मारून आमकां उलोवप नाका, पूण कोन्यांनी आमकां तूं पयलें करून दाखय म्हूण उडगास केलो. आयज आमचे लागीं कितलेंच आसल्यार आमकां तें उणें. संवसाराक आमी बुलोत वेता. संवसाराची आशेन आमकांच आमी पातकांचे गुलाम केल्यात.
सगळीं आमी संवसारान दोनी जावन दुसऱ्यांचेर रात चलोवंक सोदता. आपल्यापणान आमी बोल्ल्या, एकामेकाचेर आमी जोळटा. चाकर कशी ल्हान जावन सेवा दिवचे बदलेक आमी व्हड व्हड जावंक सोदता. दुसऱ्याचें आमकां मातूय पडोन वचना. दुसऱ्याचो दुवेस करपाचो आमची चिंतना आनी आवडेल. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, संवसार तुमकां जोळटा जाल्यार तुमकां जोळचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हूण जाणो जायात. संवसारी जिविताची तत्वां एका शिल्ल्या पोळी, जो वेळा आनी परिस्थिती प्रमाणे मनीस आपलो बेस, रूप आनी तत्वां बदलीत रावता. संवसारी तत्वां जावन आसात फोटिंगपणाची, अविस्वासाची, मनशाक वापरपाचो आनी वस्तूंचो मोग करपाची. जाता तितलो फायदो घेवपाची. सोंपेपणाचें जिवीत जिवन आमी जेजूच्या तत्वांचेर आनी शिकवणेचेर आमी विसर घालता. ही संवसारी तत्वां समाजान सगळ्या जाग्यांचेर भितर सरलेलीं दिश्टी पडटात. खेरीत भाशेन आमच्या जिवितान जेजू आमकां संवसाराच्या बुलावण्याच्या फासांतलीं राखता आनी निवारता. जेजूची तत्वां आमी आपणावंक वावरुया आनी खरें शीत जावं दिसान दीस प्रयत्न करुया. जेजून आपल्या शिसांक दिल्ली प्रितीमोगाची याज्ञा सगल्यांक आमकां आयज अदीक बरे जेजूचे पाटलादाव जावंक उस्कायता. संवसारान नदर मारल्यार गर्व, आपलेपण, व्हडपण दिसून येता. ल्हानविकायेन आनी निस्वार्थीपणान दुसऱ्यांची सेवा करतल्यांची आयज संवसारान अदीक गरज आसा. न्हय सेवा घेतले पूण जेजू भाशेन ल्हान चाकराच्या मनान सेवा करतले मनीस जावंक आमी वावरुया. गीत गावया B11 उतरांमध्ये उतर जिवे. उतरामध्ये उतर जिवे, देवा तुझ्या पुस्तकातले मेल्या कासाक जागोयचेले
नव्या जिवंते बोलचेले उतरा मोदे उतोर जीवे देवा तुझ्या पुस्तकातले मेल्या कासाग सगोयचेले नव्या जिवंते बोलचेले उलोय सोम्या तुझ्या सूत्र जीव दी म्हाका उलोय सोम्या तुझ्या सूत्र जीव दी म्हाका पुस्तकाच्या पाना पोंदा देवा उतर तुझे मेले ताने लोलो जीवू मोसो रोकड्यान रोकडो बरोन आयलो पुस्तकांतल्या पाना पोंदा देवा उतर तुझे मेले ताने लोलो जीवू मोसो रोकड्यान रोकडो बरोन आयलो उलोय सोम्या तुझ्या सूत्र जीव दी म्हाका उलोय सोम्या तुझ्या सूत्र जीव दी म्हाका पुस्तकांतली पौत्रा पोंचाय देवा मोचे तुकाच भेटलो निर्शेलोलो जीवू मोसो एकाच स्वराक सबूत जालो पुस्तकांतली उतरां पुंसाय देवा मोच्या तुका भेटलो निर्शेलोलो जीवू मोसो एकाच स्वराक सबूत जालो उलोय सोम्या तुझ्या सूत्रांत जीव दी म्हाका उलोय सोम्या तुझ्या सूत्रांत जीव दी म्हाका ह्या वेळार सगळ्या विस्वासान आमची मागणी बापाक उबारुया दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब गावून जातलो जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका बा भोंवणीच्या रुपान किरीत भाशेन पिडेवंत आनी गरजेवंताच्या रुपान जेजू आमकां मेळूंक येता ताची सेवा करूंक तांकां बरें करून जेजूक आमी अणभवूंक पावूंक बापाचो आदार मागुया जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तू
आमचे लागीं आसा तातूंत आमी खुशाल जावं आनी देवाचे सदांच उपकार आठोवंक कृपा मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जायत्या गोराब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूक लागून झगडीं किजिलां, रोगताची भाव भयणी लेगून एकामेकाक वळखो नासलोले पोरींच येतात. असल्या कुटुंबांतलें सगळें वायट काडून उडय आनी थंय शांती आनी एकवट वसोसो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. आमकां बरे फुडारी आपल्या फुडारीपणान सेवा चाकरेचें मोल वळखून आनी पोरचेची सेवा मोगान आनी उर्बेन करता तसले आनी सगळ्याच्या बरेपणा पासत वावुरतले फुडारी आमचे गोंयचे पोरचेक फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या चोण एकल्याच्या जिवितांत जायते प्रश्न आसात. असल्या वेळार आमी जेजूच्या उतरांतल्यान गोठाय घेवंक आनी जिविताच्या अवघडायेक काळजीदारपणान फुडो करूंक बापाचो आदार मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.